विसवापर्यंत तुमकां येवकार. दिवचलेचो काँग्रेस उमेदवार म्हणून फक्त नरेश सावळूच जाय, नाजाल्यार दिवचल काँग्रेस गटाचे वांगडी सामुहीक राजीनामे दितले आनी गट बरखास्त करतले अशी शिटकावणी दिवचल काँग्रेस गटान तांच्या पक्षाक दिल्या. गेल्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाच्या तिकिटाचेर वेंचून आयिल्ल्या राजेश पाटणेकारान कांय म्हयन्या फाटीं भाजप सोडलो आनी काँग्रेसीत प्रवेश केलो. मात पाटणेकारार झगडत कितलींशींच वर्सां दिवचलची काँग्रेस तिकीट मेळोवपाक घश्टे काडिल्ल्या नरेश सावळाची तिकेट संकटात सांपडली. आतां नरेश सावळाक काँग्रेस तिकीट दिना जाल्यार दिवचलच्या काँग्रेस गटान सामुहीक राजीनामे दिवपाची शिटकावणी दिल्या. मतदारांनी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा काँग्रेसचो उमेदवार हो फक्त नरेश सावळ आसतलो जाल्यार आमी फुडें काम करतलीं, नाजाल्यार आमची सगळी कमिटी ही आमी सहमतान आमी सगळ्यांनी राजीनामो दिवपाचो आमी ठरयल्लो आसा. अहोरात्र खपोवन फाटलीं 7 वर्सां काँग्रेसी खातीर जें काम केल्लें आसा आमकां फूल गॅरंटी आसा, अजुनूय कॉन्फिडन्स आसा की पक्षाची तिकीट आसा ती नरेशाकूच मेळटली. राजेश पाटणेकाराक दिवचलची काँग्रेस तिकेट मेळोवन दिवपाक विश्वजीत प्रताप सिंग राणे सध्या दिल्लीच्यो फावटी मारीत आसा. मात सध्या पाटणेकाराची तिकीटय निश्चित ना. निश्ठावंतांक कुशीक उडोवन काँग्रेस तिकीट दितली काय कितें हो प्रश्न सध्या सगळ्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक पडला. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. कोच विवेक कळमकारान गोंयच्या क्रिकेटरांक ह्या वर्साची 3 दिसाची GPL सर्त गंभीरतायेन घेवपाची विनवणी केल्या. गेल्या वर्साची रणजींतली पिड्ड्यार कामगिरी मतींत धरून ताणें ही मागणी केल्या. गोंय रणजी पंगडान 9 पॉयंट जोडून महाराष्ट्र आनी हैदराबादा फाटल्यान तिसरी सुवात जोडिल्ली. गोंयची प्री सिजनाची तयारी पळयल्यार ही कामगिरी सामकी पिड्ड्यार. विवेकान खेळगड्यांक एप्रिलांत जावपी GPLांतल्यानूच टेस्ट मॅचीची हवा निर्माण करपाची सुचोवणी दिल्या. Because one of the best pre-seasons when Raghuram Bhatt was there, then you all went to South Africa, the mood in the camp was completely different. Yet again another disappointing season as a fan if you look at it from the outside, but what from the coach's point of view? See, basically what I feel is for first 3 matches we played excellently well because first match Maharashtra match it was unfortunate that we couldn't win that match. But second match we got lead against Assam. Third match we won outright and we were second in the table. But it's just one bad match against Hyderabad that we lost the momentum. I think we lacked in technique because the ball was seaming and our batsmen couldn't tackle that swing. So that was the one match that we lost and where we lost the momentum. So where does Goa go from here now? Obviously you might be thinking of the next season already. How would you then approach the next season? See, I've already spoken to the guys. I've told them that we need to take these GPL 3 days very seriously because from that is where we managed to put that habit in ourselves to last for 3 days because we need that concentration level, we need that attitude to play those longer version of the game. So I have already spoken to them and let's see how it goes because I've planned to start the camp from May. So we'll have fitness test and then basically we'll try to play as many 3-day games as possible so that we can get acclimatized to the Ranji Trophy for the next season. पर्वरेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. कुडचड्यार चालू आशिल्ल्या पत्रकार चषक 2020 क्रिकेट सर्तीत पॉलिटिक्स 11 आनी सावर्डे जिमखाना फुडल्या फेरयेत पावल्यात. शेनवारा जाल्ल्या मॅचींनी पॉलिटिक्सान बोरी स्पोर्ट्स क्लबाक हरयले जाल्यार सावर्डे जिमखानान सह्याद्रीक मारले. टॉस जिखून बोरी स्पोर्ट्स क्लबान पयली बॅटिंग घेतली. बोरीची बॅटिंग सामकी बाबत जाली. 20 ओव्हरींनी तांणी फकत 99 रन्स काडले. तातूंत महेश रायकराचे 18 आनी मोहसिन तहसीलदारच्या 15 रनांचो मुखेल वांटो आशिल्लो. पॉलिटिक्सच्या बॉलरांनी पेजात बॉलिंग घाली. सय्यद खलीदान 3 विकेटी, एडिसन गॉन्साल्वीस आनी हरीश नायकान प्रत्येकी एक विकेट घेतली. जैता खातीर जाय आशिल्ले 100 रन्स पॉलिटिक्सान 17.3 ओव्हरींनी काडले. अभिजीत गोवेकारान 24 रन्स काडले जाल्यार पुष्पशील देसायन 22 रन्स काडले. ते दोगूय नॉट आउट उरले.
पॉलिटिक्स 4 विकेटींनी जिखले आणि फुडल्या राऊंडात पावले. बोरीच्या स्टॅनली फर्नांडीस आणि वशीम भटाक प्रत्येकी 2 विकेटी मेळ्ळ्यो. सय्यद खलीद मॅन ऑफ द मॅच थारलो. ही पळयात कांय खिणचित्रां. कुडचड्या वयल्यान आमचो खबराकार मयूर नाईक. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.